त्या हातूंतल्यान ताज्या नंतर जर आमी पळयली जायत जाल्यार आमकां दिसता की जी पळय मतांची हें आसा ती तुमगेली 3% वयर वचत ना, उलट देंवत आसा. म्हणजे हांगा 3%, हांगा 2% आनी हांगा 1% पसून न्ही 2007 भितर अशी तरेची परिस्थिती आसा. आनी ती कशी आसा की तुमी जे पळय सिटी लडयल्यान ती सिटी लडयली ती पळयली जाल्यार 1989 6 सिटी लडयल्यान पूण फक्त 1.36. हांगा 2 सिटी लडयल्यान पूण युतीक लागून 28. 1999 तुमी 14 सिटी लडयल्यान पूण फक्त 3% मतां. आनी ही फक्त त्याच मतदारसंघांतली ओवरऑल घेतली ना हांवें. 2002 भितर 15 सीट तुमी लडयतात पूण फक्त 2% मतां. 2007 भितर 7 सीट लडयतात पूण फकत 1% पसून न्ही अशी तरेची अशी ही सगळी वाताहत शिवसेनेची आमी पळयतात ह्या सगळ्या गजाली भितर. पयली गजाल हाजे कडल्यान सुरू करपा खातीर मागीर आमी इंडिविज्युअल हाजेर या. दोनी हिंदुत्वाचो विचार मांडटात, एकठांय कित्या खातीर येनात? कोणीच सांगनात. म्हाका दिसता वोटर्स एकठांय रावतात आनी आमच्या फाटल्यान रावतात अशें सादारणपणे चित्र आसा. अच्छा, म्हणजे एक म्हणणें आसा, एका मेनात 2 तलवारी रावूं शकनात. तुमचें हिंदुत्व वोटराक मान्य आसा आनी शिवसेनेचें मान्य ना? हिंदुत्व आसात, परफॉर्मन्स आसात. म्हणजे आमकां परफॉर्मन्स दाखोवपाक संद मेळ्ळी. 2094 आमचे 4 आमदार आयले. तांचे हिंदुत्व वेगळें, तुमचें हिंदुत्व वेगळें. मुळात भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्ववादी पक्ष म्हण ते म्हणपाक स्वता तयार ना. पण शिवसेना अभिमानान जाहीरपणान सांगता, भले म्हणटा आमकां अल्पसंख्याकांची ना पडो, पण आमी अभिमानान सांगता हिंदुत्व हो आमचो श्वास आसा. हे आमी भावनेन जाहीरपणान सांगता. आणि हे उदाहरण पळयतलो जाल्यार आता भारतीय जनता पक्ष कशा प्रकारे स्पर्धा चल्ल्या काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षात की किरिस्तांवांक कशें आमच्यान वडचे, की आमी हिंदुत्ववादी न्ही हे दाखोवपाचो भारतीय जनता पक्षाचो प्रयत्न हांगा तुमकां दिसता न्ही. ह्या इलेक्शन एक मिनिट एक काम करया. हो खूब महत्वाचो मुद्दो आनी हांव जाणा की ह्या मुद्द्याचेर तुमचें पेट्टलें. पूण हे पेटचे पयलीं आमी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेतात आनी तितले म्हणसर तुमी सारको श्वास घेयात सगळो आनी श्वास घेवन सारको आमी ती उलोवपाची तयारी करया. आमी रोखडेच येतात तुमचे कडेन महत्वाच्या मुद्द्या कडेन. जंय रमेश नायक सांगतात की आमी सगळे नेटान हिंदुत्ववादी म्हणून सांगतात, भाजपा तशी हिंदुत्ववादी न्हय. सावळाचें मत कितें आसा तें पळोवया. घेवन एक ल्हानसो वेवसायीक विसव रोखडेच पळोवपाक रावात. मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या सत्ताग्रहाच्या कार्यावळींतल्या मतदार राजा कार्यावळीक. आणि मतदार राजाच्या कार्यावळीत आज आमी हांगा डिस्कशन करतात ते भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना हांचे मदीं आनी डिस्कशन चलतालें ते म्हणजे दोन्ही पक्ष हिंदुत्ववादी तरी की दोगी जाण एकठांय कित्याक जायना. थंय रमेश नायक सांगताले की हिंदुत्व तांचो श्वास, पूण तो श्वास तशे तरेचो आनी तशे बेधडकपणान भारतीय जनता पक्ष सांगना म्हणून की हे म्हणजे तो आतां तांचो श्वास म्हणटा, तुमचो उश्वास जाल्ल्या भशेन तो तुमी सोडटात आनी बाकीच्या अल्पसंख्यांकांक पसून भितर घेवपाक लागल्यात असो तरेचो आरोप आशिल्लो. गोव्यात किंवा खंयच्याच राज्यात सरकार जर करतलो जाल्यार राजकीय पक्षान सगळ्या समाजांक बरोबर घेवन वचूंक जाय. आमच्या तोंडात हिंदुत्व हिंदुत्व नासत पूण आचरणात निश्चित आसा. आनी हिंदुत्व हे आमी वे ऑफ लायफ, जीवन पद्दती अशें आमी पळयतात. हांगासरलो अल्पसंख्यांक समाज जो मोठ्या प्रमाणात क्रिश्चन आसा, मुसलमान भावूय आसात, ह्या सगळ्यांक घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. आनी त्यामुळे आमी हिंदुत्ववादीच अशें समजून किंवा काँग्रेसीन आमच्या बद्दल केल्लो अपप्रचार हाका आसत, अपप्रचाराच्या कारणांसून आसत, हांगासरलो क्रिश्चन समाज, हांगासरलो मुसलमान समाज हो सुरवातेच्या काळात आमचे कडेन दुबावान पळयतालो. म्हाका दिसता 2000 जेन्ना आमचे सरकार फॉर्म जालें पयले फावटी आमचे 10 आमदार आसले आनी 18 म्हयन्याचे पयले मनोहर पर्रीकाराचें सरकार आनी ताच्या नंतर परत निवडणूक जाली आनी परत सरकार फॉर्म जालें. त्या वेळार 17 आमदार आयिल्ले. आमी जे कितें डिलिव्हर करूं शकले, आमी जे परफॉर्मन्स दाखयले, आमचे प्रत्यक्ष आमदाराची वर्तणूक, पक्षाची वर्तणूक, तातूंतसून हळू हळू क्रिश्चन समाज आणि मुसलमान समाज आमच्या कडेन येवपाक लागलो, लागीं येवपाक लागला. ही वस्तुस्थिती आसा. म्हणजे सुरवातीक
94 4 आमदारांचे विधानसभेतले परफॉर्मन्स. ना ते सगळे बरे आसा. म्हाका सरळ तुम्ही एकच सांगात, तांच्या जो तुम्ही हिंदुत्वाचो तो पळय तो बेधडकपणान हे करतात तो विचार सोडून दिला, हो ताजो मुद्दो आशिल्लो. आम्ही सोडून दिलो ना. हिंदुत्व हे आमच्या आचरणात आसा, हिंदुत्व हे आमच्या आचरणात आसा आणि हिंदुत्व ही आमची जीवनशैली आसा. आणि आमचे हिंदुत्व हे कोणाक तरी अल्पसंख्याकांचो इन्सल्ट करपाक किंवा तांचो कमीपणा लेखपाक अशें आमचें हिंदुत्व ना. आमचें हिंदुत्व हे सगळ्यांक सांबाळून घेणारें हिंदुत्व आसा. हिंदुत्व मुळातच सांभाळून घेवपाचो प्रश्न ना. हिंदुत्व म्हटल्या उपरांत तुम्ही सगळे मंडळी आमच्याकडे पळयताना हे जातीवादी म्हणूनच पळयता, तेच स्पश्ट आसा. पण हे असताना आमच्याकडे सुद्धा मुसलमान आहात, पदाधिकारी, आमच्याकडे क्रिस्तांव आहात. ते सुद्धा व्यासपीठार हिंदुत्वाचो विचार आम्ही असो प्रभावीपणे मांडला की त्यांना पटता. हिंदुत्व म्हणजे आमची भावना धर्मवाचक शब्द घेऊ नका. हिंदुत्व म्हणजे ह्या देशाचे राष्ट्रीयत्व. ह्या भावनेन जर तो शब्द घेतलो जायत जाल्यार कोणाक काय ती भावना तेही बी घेतात ना ना. आणि म्हणून ते घेतात, आम्ही तसे हे करना. आता उदाहरण दिता, दक्षिणेक जेन्ना केन्नाच गोंयांत कोण चिंतचो ना दक्षिणेक भारतीय जनता पक्षाचो किंवा शिवसेनेचो खासदार निवडून येत. पण भारतीय जनता पक्षान आपलो खासदार दक्षिणेत सुद्धा निवडून हाडला, त्याबद्दल मी भारतीय जनता पक्षाचे अभिनंदन करता. परंतु त्यानंतर त्यांना खंय तरी सेक्युलरिझम ही सगळी नाटकां आसात. हांव ती फुडें उलयता तुम्ही प्रश्न विचारल्या उपरांत. ही सगळी नाटकां, ही ढोंगबाजी आसा. सेक्युलरिझम विचार खंय तरी हांकां बाबा काँग्रेस सत्तेर येता, आमी सत्तेर येवचे जाल्यार आमकां खंय तरी सेक्युलर विचार मांडचो पडलो. आणि दुर्दैवान तेंच्यांनी डॉक्टर मिस्किताक तिकीट दिली. बेसिकली तुम्ही आणि ती तिकीट दिवन भारतीय जनता पक्षाचो दक्षिण उमेदवार डिपॉझिट घालून बसलो. तितून सुनी ते काय शिकोवंक ना की बाबा आम्ही, कारण प्रखर हिंदुत्ववादी विचार म्हणजे आम्ही कित्याक हांकां दिवचे. म्हाका आमचे डिपॉझिट केल्ले केन्ना आठवना अलीकडच्या काळात. खासदार घेत ना वचून ना. डिपॉझिट वचूं वचनाका, उमेदवार महत्वाचे. डॉक्टर मिश्किताक आमी तिकेट दिल्ली ही गजाल खरी. ह्या फावटी आमी मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्याक बांधवांक तिकेटी दितात. जे अल्पसंख्याक बांधव काही वर्सां पयलीं आमचे कडेन दुबावान पळयताले आणि भारतीय जनता पक्षाच्या तिकेटाचेर रावप म्हणजे गैरसोयीचे, आपल्याक आमच्या बांधवांची, आपल्या समाजाची मतां पडची ना अशें समजताले. 5 वर्सां पर्यंत समजताले. अनेक व्यक्ती फाटल्या 5 वर्षांत आमची तिकेट आमी ऑफर दिलेल्या घेना ना. अजिबात नाही दिवची. पण तुम्ही हेदोळूच म्हणलें की ते तांगेली हिंदुत्व आमचे हिंदुत्व खरें ते आज ते ना. हांव तसो संकुचित दृश्टीन उलयना. मागीर कितें हेंची जे मतां जेन्ना 17चेर येयल्यार, मुळातच भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हांगा नाशिल्ले. तेंचो वाद आसा सरकार आसले ते अलायन्स सरकार, शिवसेना पार्टनर न्ही, पण हेका तेका ओडून कडून ताडून बहुमतान नासले, हेका तेका ओडून काडून. आणि शेवटी कितें जे घडचे आशिल्ले ते घडले. हां, म्हणून ते घडघडले, पडले आणि तेचो परिणाम नंतर फुडल्या हेका तांकां आनीक उणी जाले तेंचे शीट. माझे इतलेच म्हणणें. आतां आमी सुद्दां म्हापशें आमचें शीट आमी एका क्रिस्तांवांक दिता. हितून म्हाका ना क्रिस्तांवांक दिलें म्हणून आमी कितें हिंदुत्व सोडलें अशें न्ही. पण त्या मनशाक कळोवंक जाय बाबा आमी कितें करता ते. फक्त ना काँग्रेस सत्तेर येता आनी म्हाका तुम्ही बेसिकली सांगतात की हिंदुत्वाचो विचार खबर नाशिल्ल्यांक ते भितर घेतात, हो तुमचो आक्षेप. विचार असो न्ही, पण तेका हांव हिंदुत्वाद बाबा सांग समजाय म्हणना असो न्ही, पण ते खंय तरी राष्ट्रीय प्रवाहात आसपाक जाय. आज गोंयांत हांव क्रिस्तांवांचे ते ज्या लोकांक भितर घेतात तांचे भितर राष्ट्रीय प्रवाह नाच न्ही. आज गोंयांत जे चल्ला भाशावाद. म्हाका सांगपाचें अशें आहा पळय, आतां एक माथान थारल्यान आहा, माथान थारल्यानच्या हातून मिनिस्टर आसलो आनी तो UDPचो आमदार आसलो. तो जेन्ना फॉरेनाक गेल्लो पळय तेन्ना हांगा बंड जालें आनी तेंच्यानी खूब प्रयत्न केले की माथांनी येवन तांकां सपोर्ट करचो न्ही म्हणून, सरकार उडोवचें म्हणून. पण माथांनी सारको मनीस जो ताका देव धर्म काय लागना, तो खंयच्या धर्माचो बी विचार करना, तो मनीस येवन ताका सपोर्ट केलो. आनी आज तो अशी परिस्थिती जाल्या की तो BJP आतां पळय रमेश म्हणटा पळय ते सगळे विचार घेवन ताणें आतां BJP तो जॉयन जाला. माथांनी राष्ट्रीय प्रवाह भितर ना. येस डेफिनेटली. हांव संदेश बाब हांव सांगता, हांव खंयच
खंयच्या धर्माविरोधात ना, कारण टीव्ही कुन्ना सारख्यान स्वता म्हटल्यार डिनॅशनलायझेशन तसले मनशाक हांव पूजनीय मानता. तुमचं हे कितें की बाबा अल्पसंख्याकांचे वा दुसऱ्या धर्माचे कोणतरी लोक तुमच्या पक्षा भितर घेतात तेन्ना तुम्ही राष्ट्रीयत्वाचो विचार नाशिल्ले लोकांक घेता असो आरोप करता तुम्ही तांचेर. अरे एखादो राष्ट्रीयत्वाचो विचार असणारो घेतलो. मातानी साल्दाना बद्दल म्हाका पूर्ण आदर आसा. तो अतिशय राष्ट्रीय विचाराचो मनीस आसा आणि तो असो खंय तरी मायनॉरिटी कितें सांगता म्हणून पळपी बदलपी असो मनीस न्ही तो. ही संदेश हांगा म्हाका सांगपाचें आहा पळय, आतां BJP गोव्यांतलो जो BJP आहा पळय तो जातीयवादी धार्मिकवादी असून ना अशें म्हाका दिसता जे मायनॉरिटी दिसूंक लागला. कारण हळदोणे सारख्या मतदारसंघातलो तिकलो म्हण पळय आहा ग्लॅन तिकलो तो BJPक जॉयन जाला. काल परवात वास्कोचो आमचो कार्लोस आल्मेदा, ते नंतर दुसरो आमचो जोकीम डिसोजा, हे सगळे लोक आयल्यात पळय. धर्मी हो जर पक्ष तांकां दिसलो की तो बाबा तो जातीयवादी आसा जाल्यार ते येवचे नासले अशें म्हाका दिसता. आनी दुसरी गोश्ट अशी आसा गोव्यान जर सत्ताक करतलो, कारण केवळ विरोधी पक्षान रावून तांकां आतां BJP पटलेलें आहा की विरोधी पक्षान रावून आमी कांय लोकांक कांय करूं शकना. आनी ती जागो आतां पळय 14 आहा न्ही, तेणी 3 ऑलरेडी सोडून गेल्यात. आतां 12 पावल्यात ते. बरोबर. तातूंतलो एक म्हणटा तो ताका वच्चो जातलो तो. 12 म्हणल्यार आतां 11 जातले. हय तशें जर ते रावले न्ही ही भुमिका घेवन तर फुडल्या हे निवडणुकीक ते 10चे सकयल पावूंक शकतात. आनी म्हाका त्या खातीर BJPन एक वेगळी भुमिका घेवन ते सगळ्या लोकांक एकठांय केलें अशें म्हाका दिसता. सो बेसिकली तो हिंदुत्व विचार जर घेऊन गेलो जाल्यार हांगा तिगचे ना तशें तुम्ही म्हणपाचें आसा. लोकांची सेवा करून मेळना तांचे प्रश्न ही जे सावळबाबान जे सांगला हे लोक भितर येयल्या BJPत, हे लोक कोण भितर येवंक ना. ह्या लोकांक सगळ्यांक काँग्रेसी कडेन तिकीट मेळना, हे मेळना, ह्या फक्त तिकीटीक लागून. हे जर भितर आयिल्ले जायत जाल्यार 1 वर्सा पूर्वी येता आशिल्ले. भाजपा वांगडा माथानी साल्दाना अप्रत्यक्ष रित्या आशिल्लो. हे सगळे जग जाहीर आहा, सगळे जाणटात की बाबा मनोहर पर्रीकर किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या विचारांक माथाणीचे साथ आसा. पूण तो भितर आयलो न्ही ताका हांव काय म्हणना कित्याक तो त्या विचारान आशिल्लो. पण हे जे येयलेत न्ही म्हाका तिकीट मेळना. आता त्या ठिकाणी त्या विचारांक म्हळ्यार कसले विचारांक? हिंदुत्वाच्या विचारांक काय दुसरे? नाही हिंदुत्वाच्या ना. माथानी साल्दाना BJP वांगडा पहिले म्हणजे तेंचे कितें मनोहर पर्रीकर बरें शासन दिला बाकीचे ना. बाकीचे जे आयले ते खंयच्या मोमेंटाक खंयच्या क्षणाक आयले ज्या टायमार आतां इलेक्शन येयलें म्हाका काँग्रेसीची तिकीट मेळना. अरे म्हाका एक किरिस्तांव मेळटा जाल्यार ताका तिकीट आमी दिवया. त्या ठिकाणी निश्ठावंत गेली 15 वर्षे तुम्ही पेपरार तर वाचता आसतले 15 वर्षे निष्ठा पक्षाचे दवरल्या त्यांची निष्ठा गेली खड्ड्यान. आणि नवीन आयले म्हणजे ते आयले कितें बाबा हो कितें सेक्युलर पक्ष आसा आरोपाचेर आरोप करीत सुटला आणि सेक्युलर पक्षाचे आता तो ताज्या फुडलो आरोप करता की तुम्ही निष्ठावंतांक कुशीक काढून काँग्रेसीचे जे कोण बंडखोर आसा तांकां भितर घेवन सांगतात पळय आमी ते अल्पसंख्याक बंडखोर कसले अल्पसंख्याक जेणे करून आमी सेक्युलर दाखोवपाक. आणि हांव हसत हसत मजा पळयता. ना पूण हाजेर तुमी डेफिनेटली सांगपाक जाय. म्हजे पळोवपाचो प्रश्न नवो कारण खूब गंभीर आरोप आसा. म्हणजे एखादो पक्षांत प्रवेश करता हो केवळ तिकेटे खातीरच करता का कितें?